प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिव वर्तमान जावन आसा लुकाची 4थी चीट 14 ते 22 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलीं देवाचें उतर आयकोया. जेजू गालिल्यांत आपलो वावर सुरू करता. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिल्याक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगताली. नाजारेताक जेजूक नाकारतात. तो नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सुवाळे प्रमाणे सबाता दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कळो उसयतना अशें बरयल्लें आसा ती सुवात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. कोयड्यांक सुटका पुरगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुल्मांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तकाचो कवडो रेवडून आनी तो सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलेले आसले. तेन्ना ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लेगीत आज तुमच्या कानार पडटाच पाळोन आयलें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हें जावन आसा आयचें शिव वर्तमान. आनी भाव भयणीनो, जेजू कितें घडटा जेन्ना जेजू आपलें काम कोमेस करता. तो एके भाशेन देंवचार ताका ताळण्यो घालता, पूण तो ताळण्यो वर जोयत घेता आनी पवित्र आत्म्याच्या उदेशी आनी पवित्र आत्म्याच्या म्हणटा ते भाशेन जो पवित्र आत्मा ताका पावर दितालो तो त्या पवित्र आत्म्याच्या आत्म्यान तो आतां गालिल्याक काम करूंक लागलो. देवाचें उतर परगट करूंक लागलो, सगळे पेखणी करूंक लागलो, मिलाग्री करूंक लागलो. आनी आतां तो आपल्या गांवांत येता, नाजारेत गांवांत येता. आनी जेन्ना तो नाजारेत गांवांत येता थंयसर ताका देवाचें उतर, देवाचें पुस्तक, पवित्र पुस्तक ताका दितात. आनी तो पवित्र पुस्तक वाचता. इसायास प्रवादाचें 61 चीट 1 ते 2 पर्यंत. आनी जें तें वाचता आनी त्या उपरांत तो कितें म्हणटा तें वाचल्या उपरांत तो ताका 21 वडीन कितें म्हणटा, हें शास्त्र लिखीत आयज तुमच्या कानार पडटाच पाळोन येयलें. परतून वाचना तो म्हणटा, जेन्ना हें वाचता तो इसायास प्रवादाचें उतर 61 चीट 1 ते 2 वडी आहात त्यो वाचून तो म्हणटा, हें शास्त्र लिखीत आयज तुमच्या कानार पडटाच पाळोन येयलें. भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत कित्याक येयल्लो? तो आमकां देवाचो मोग दिवपाक, तो आमकां देवाची शिकवण दिवपाक. तो जावन आसा देव, पूण तो ह्या संवसारांत देवाचें उतर, देवाचो मोग, देव आमचो कितलो मोग करता त्या पासत ह्या संवसारांत येयलो. आनी जेन्ना इसायास प्रवाद्यान हें बरोवन हाडलेलें, सुमार 800 वर्सां पयलीं हें सगळें बरोवन दवरलेलें. आनी आयज जेन्ना जेजू तें वाचता तो म्हणटा, हें जेन्ना तुमच्या कानार पडलें, जें हांवें वाचलां तें आयज पाळोन येयलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून तें उतर वाचलें ताका कळ्ळें, पवित्र आत्म्यान ताका सांगून दिलें की हें जावन आतां जें काम ह्या संवसारांत. भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देव, पूण तो जेन्ना ह्या संवसारांत आसलो तो मनीस आसलो, तुजे भाशेन आनी म्हजे भाशेन. आनी जेजूक आपलें काम जें आसलें तें कळपाक ताका कोणें सांगूंक ना. ताका फकत पवित्र आत्म्यान सांगलें. जें पवित्र पुस्तकान बरयलें त्या प्रमाणे ताका कळ्ळें. जेन्ना तें उतर तो शिकतालो, ताजी आवय मोरी ल्हानपणांत ताका हें देवाचें उतर शिकयताली, ताका वाचताली. देखून 12 वर्सांचो जेन्ना आसलो जेजू, तो जेन्ना देव मंदिरांत शेणलेलो तेन्ना तो
देव मंदिरान त्या शास्त्रां बरोबर देवशास्त्रां बरोबर तांकां प्रश्न विचारतालो, ताका कितलें गिन्यान आसलें देवाच्या उतरा वयर आनी ते एकदम अजाप जाले. 12 वर्सांचो भुरगो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू वयर व्हडलो जायत वेतालो, तो देवाचें उतर शिकतालो, तो मागणें करतालो आपल्या बाबा कडेन. आनी ताका आतां कळोन येयलें की खरेंच तो जावन आसा तो क्रिस्त म्हणून. तो खरेंच ह्या संवसारान येयला देवाचें उतर आनी देवाची खोशी करपाक. आनी जेन्ना आयच्या शुवर्तमानान तो नासरत गांवांत त्या देव मंदिरांनी देवाचें उतर जें इसायास प्रवादान बरयल्लें तें वाचता, तो म्हणटा हेंच जें उतर जें बरयल्लें, हेंच उतर जें प्रवाद्यान बरयलें तें आयज पाळोन येयलें. आनी भाव भयणीनो, जेजूक आपली देवाची खोशी जी आसली ती सजमोवपाक जेजूक देवाच्या उतराची गरज आसली. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे ताका कळ्ळें ताका कितें करूंक जाय तें. आयज भाव भयणीनो, आमी आमचेंच कोत्ता. दीस कोमेस जाता, दीस काबार जाता, सुमान काबार जाता, म्हयने काबार जाता, वर्सां काबार जाता, आनी आमी आसून नको आमकां ह्या संवसारान कितें देवान आमकां ह्या संवसारान धाडलां म्हणून. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां जेजू भाशेन हें देवाचें उतर शिकपाक, पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करून पवित्र आत्म्या कडेन मागपाक. पवित्र आत्म्या, कितें म्हजें काम ह्या संवसारान कित्याक पासोक हांव? जेवपाक, खावपाक, थोडें कितें काम करपाक, थोडें जोडपाक पयशे, मागीर आमचें व्हड जावन आमचें काजार जावन भुरगींक हाडपाक, आनी फरून आमी सगळें भाशेन मरोन वचपाक. हेंच आमचें काम न्हय भाव भयणीनो. देवाचें उतर जेन्ना आमी शिकता, पवित्र आत्म्या कडेन मागता, तेन्ना हें पवित्र आत्म्याचो वो पवित्र आत्मो आमकां ती शिकून दितलो, तें आमकां सजमायतलो. आमकां गरज 2 वस्तूची गरज. एक आमचो संबंद जो देवाशी आसा, देवाचो मोग आमी कळटा, बापाचो मोग आमी सजमता, आनी आमी त्या संबंदान आमी देवाचें उतर शिकता. आनी पवित्र आत्मो आमकां जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता, पवित्र आमकां ती जाणवाय दिता आनी खरेंच आमकां दाखयता देवाच्या उतरा वरवीं आमचें कितें काम तें ह्या संवसारान. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, खरेंच आमी कितें करया, हें देवाचें उतर शिकोया, पोतून आयकोया. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर जावन आसा पवित्र आत्मो. जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता, तेन्ना आमी ताच्या उतराचेर नियाळ करून तें देवाचें उतर पाडून खरेंच आमकां देव आमकां तें पळयत करतलो कितें जावन आसा आमचें काम तें. आयज तुमकां जेन्ना तुमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करून पावतल्यात, हांव तुमकां आवडटा की खरेंच पवित्र आत्मो तुमकां देवाचें कितें देवान आमकां कितें येवजिलां ह्या संवसारान, कितें काम दिलां, कितें आमचो धंदो, कितें देव आमकां आमचे कडेन आमकां सोंपून दिलां कितें करपाक, तें आमकां कळून येतलें आनी आमी देवाचें उतर पाडून आमी फुडें सरतले. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक सोमेस्तां. गॉड ब्लेस म्हणटा.